दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राझीलांत ब्रिक्स शिखर परिशदेंत जातले वांटेकार। सतराव्या ब्रिक्स परिशदेक आयज जाता सुरवात। संवसारीक शासन कार्यावळीत सुधार आणि सैमीक बदलाकडे संबंधित आव्हानांचेर जातली भासाभास। सहकार मंत्रालयाच्या चौथ्या स्थापणूक दिसा निमतान गुजरातेंतल्या आणंदात उदरगत वावराचो शुभारंभ। निमतान गोंयांतूय जाली कार्यावळ। डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या जयंती निमतान ओपली आर्गां। संविधान सदनाच्या केंद्रीय सभाघरांत डॉ मुखर्जी हांच्या फोट्याक ओपली पुष्पांजली। आणि आषाढी एकादशी निमतान पंढरपुरांत वैष्णवांनी घेतले पांडुरंगाचे दर्शन। गोंयांतूय साखळे तशेंच हेर सुवातार जाले अभिषेक आणि दिंडी। आणि आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या ब्राझील देशांत पावल्यात। ब्राझील देशांत तांचे व्हडा दबाज्यान स्वागत जालें। ह्या वेळार ब्राझील देशाच्या व्हड फुडाऱ्या वांगडाच थळाव्या भारतीय लोकांनी तांकां येवकार दिलो। आयज रातीसावन जावपी ब्रिक्स शिखर परिशदेंत प्रधानमंत्री मोदी वांटेकार जावपाचे आसात। वांगडी देशांमदीं सहकार्याक बळगे दिवप हो ह्या परिशदेचो उद्देश आसा। ह्या 17व्या ब्रिक्स शिखर परिशदेंत संवसारीक सरकार सुधार आणि सैमीक बदलाकडे संबंधित आव्हानां सयत हेर मुद्द्याचेरूय भासाभास जातली। ब्रिक्स शिखर परिशदेची सुरवात संवसारीक शासन कार्यावळीत सुधार ह्या विशयान जातली। हातूंत ब्रिक्सचे पुराय तरेन वांगडी आशिल्ल्या देशाचे प्रतिनिधीच वांटेकार जातले। ह्या उपरांत जेवणा वेळार शांतिकाय आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यार भासाभास जातली। तशेंच बहुपक्षवादाक बळगे दिवप, कृत्रीम बुद्धिमत्ता विशयाचेरूय ह्या वेळार भासाभास जातली। औपचारीक येवकार सुवाळ्याचे ह्या वेळार आयोजन जातले अशी माहिती विदेश मंत्रालयाचे सचिव दम्मू रवी हांणी दिली। The program on the 6th includes the first agenda item, the reform of the global governance. And thereafter, there is the second item on the agenda, the peace and security, which is in the working lunch format. फाल्यां 7 जुलयाक परिशदेच्या चौथ्या अजेंड्याखाला सैम तशेंच संवसारीक भलायकी विशयाचेरूय भासाभास जातली। हातूंत सैमीक बदल हो म्हत्वाचो विशय आसतलो। ह्या उपरांत 4 म्हत्वाच्यो घोशणा जावपाचो अदमास आसा। ह्या परिशदेंत हेर विशयांचेरूय भासाभास जातली। And global health. As you are aware that Brazil will also be hosting COP30 later in the year in November, which is why climate change and COP issues become very important. भारताच्या आर्थिक उदरगतीत सहकार संस्थांचे म्हत्वाचे योगदान आसा अशें केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह हांणी सांगलां। गुजरातेंतल्या आणंदात अमूल आनी NDBBच्या वेगवेगळ्या उदरगत कामांचो शुभारंभ केले उपरांत ते उलयताले। सहकारिता मंत्रालयाक 4 वर्सां पुराय जाले उपरांत खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्ली। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक, आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। अमूल की भूमि पर खड़ा रहकर मैं बोल रहा हूं, 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वर्सा निमतान फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरांत सहकार्य मंत्रालयाचो चौथो स्थापणूक दीस मनयलो। गोंय सरकारच्या सहकार खात्यान ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर, NRI आयुक्त नरेंद्र सावयकार, RBIच्या केंद्रीय मंडळाचे संचालक सतीश मराठे, सहकार सचिव यतीन मराळकर, सहकारी संस्थांचे निबंधक आशुतोष आपटे, सहकार संघटनेचे अध्यक्ष विजयकांत गावकर, आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हाजीर आशिल्ले।
सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकी सहकार खात्याच्या ऑनलायन सेवांचे ह्या वेळार उक्तावण जालें। तरणाट्या पिळगेन सहकार क्षेत्रांत येवचे असो उलो सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी मारलो। डिजिटायझेशनाच्या माध्यमांतल्यान सहकारी संस्थेन प्रगती करचे अशेंय तांणी सांगलें। तरुण पिढी जी आसा पळय न्ही ती सहकार क्षेत्रा भितर सरपाक सुंदर अशें पोषक वातावरण आमच्या देशांत निर्माण जाता। लक्षांत घेयात, आमच्या गोंयांतय बी निर्माण जाता। हांव सहकार मंत्री आसून म्हणना, जे कायदे कानून आमचे अमित शहाजी ह्या डिपार्टमेंटचो ताबो घेतले नंतर जे कायदे कानून हाडिल्ले आसात, जी ताका एक अल्ट्रा मॉडर्न व्ह्यू दिल्लो आसा, डायनेमिक ताका स्टेटस दिल्लो आसा। आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा पळय न्ही, तांणी तर हांव अशें म्हणून जाची आमी नोंद घेना केन्ना सद लक्षांत येना हें सांगले शिवाय। तांणी तर अशा प्रकारची सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा पळय न्ही, तांकां एक अशा प्रकारची जोड दिल्ली आसा, अशा प्रकारचे तांकां आदार दिलो, अशा प्रकार साथ दिल्ली आसा। हांव नंतर मागीर आंकड्यांनी सांगता। तर हे सगळें पळयले नंतर तरुण पिढी जी आसा पळय न्ही ती सहकार क्षेत्रा कडेन मोठ्या उभारीन येवपाक जाय, मोठ्या आशेन येवपाक जाय आनी मोठ्या उमेदींनी बी येवपाक जाय। सहकार क्षेत्र खूप व्हडलें असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेतलो सुमार 30% वांटो सहकार क्षेत्राचो आसा अशें आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाचे संचालक सतीश मराठे हांणी सांगलें। असणारे नॅचरल रिसोर्सेस बघता गोवा कॅन बी अ मेजर प्रोड्युसर ऑफ ॲनिमल फीड आणि सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून गावागावातनं छोट्या आणि मोठ्या स्तरावरती आपल्याला करता येईल आणि याचाही आपण सर्वांनी विचार करावा। हे म्हणत असताना एवढंच मी विनंती करेन, नवनवीन प्रकारच्या सहकारी संस्थांकडे आपण सर्वांनी सुरू करण्याच्या, चालवण्याच्या, त्या प्रोफेशनली नीट चालवण्याच्या आपण सर्वांनी आजच्या या निमित्ताने निश्चय करूया। आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव। देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। मोल्या सावन सुमार 10 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्लो अनमोड घाटाचो रस्तो शुक्रारा 4 जुलय राती वेळार नेमलो। ह्या नेमिल्ल्या घाटांतल्यान येरादारी करप धोक्याचें जाल्ल्यान अनमोड घाटांतल्यान अवजड गाडयांच्या येरादारीक 2 सप्टेंबर 2025 मेरेन बंदी घातल्या। गरजेच्या वस्तूंची येरादारी करपी गाडयांक सूट दिल्या। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान हो आदेश काढला। दक्षिण गोंय येरादारी पुलीस उपअधीक्षकाक लक्ष दवरपाचो आदेश तशेंच बांदकाम खात्यान 60 दिसां भितर रस्तो आदल्या सारको करपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान दिला। भारतीय जनसंघाचे संस्थापक आणि सुटके झुजारी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या जयंती निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां आर्गां ओंपल्या। आपल्या एक्स हँडलाचेर तांणी म्हळां की देशाचो अजरंवर पूत डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांकां तांच्या जयंती निमतान मना काळजासावन श्रद्धांजली। देशा खातीर तांणी आपलें बलिदान दिलें। तांचे आदर्श आनी सिद्धांत विकसीत आनी आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मणेंत म्हत्वाचे आसात। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आनी हेर मानेस्तांनी संविधान सदनाच्या केंद्रीय हॉलांत डॉक्टर मुखर्जी हांकां तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपलीं।
भारतीय जनसंघाचे संस्थापक आणि सुटके झुजारी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्या जयंती निमतान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज सांखळेत डॉक्टर मुखर्जी हांकां आर्गां ओंपलीं. डॉक्टर श्यामाप्रसादाक हार घालून मुखेलमंत्री तशेंच हेरांनी डॉक्टर मुखर्जी हांकां आर्गां ओंपलीं. मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज याद करता हूं. उन्होंने जो कहा था कि अखंड भारत का सपना साकार हो और अखंड भारत के लिए उन्होंने अपने पद का त्याग करके जिस तरह से जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया, तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी आज तक जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक ही नारा देते हुए अखंड भारत का सपना साकार कर रहे थे. आज मुझे पूरा गर्व है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अखंड भारत का सपना साकार किया और इस जम्मू और कश्मीर इस देश का अविभाज्य घटक हुआ. उन्हीं के अंत्योदय तत्व पर आज की सरकार, मोदी जी की सरकार अंत्योदय, सर्वोदय और ग्रामोदय इस तत्व पर चल रही है. एक गर्व है भारतीय जनता पार्टी के लिए. देश प्रथम, द्वितीय पार्टी, तृतीय खुद, यही नारा देके हम सब काम करते हैं. मैं आज के इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस जयंती के ऊपर फिर एक बार मैं उनको याद करता हूं और अखंड भारत का सपना साकार हुआ, यही तो उनके कार्य का समर्पण है. केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा आणि दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी आयज दिल्लीत आयुष्मान भारत नोंदणी व्हॅनांक हिरवो बावटो दाखयलो आनी 1200 वयर नर्सिंग अधिकाऱ्यांक नियुक्ती पत्रां वितरीत केली. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत भलायकी साधन सुविधा अभियाना खाला दिल्ली खातीर 1750 कोटी रुपया 4 वर्सां आदीं दिवनूय आदल्या दिल्ली सरकारान हातींतलो एकूय रुपयाचो वापर करूंक ना अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी सांगलें. रेखा गुप्ता हांच्या फुडारपणा खालचे सरकार निधीचो योग्य वापर करतलो असो विश्वास नड्डा हांणी ह्या वेळार उक्तायलो. आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो 2020-21 से प्रारंभ हुआ और जिसके अंत 2025 के अंत में हो जाएगा, 26 के मार्च में, उसमें हमने 1700 करोड़ रुपए दिए हुए थे. 1700 करोड़ 21 से लेकर के 20 फरवरी 2025 तक एक पैसा नहीं खर्च हुआ. और अब ये रेखा जी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेवारी आई है कि उनको अब 8 महीने के अंदर ये 1700 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली की जनता के लिए लगाना. फुडल्या मार्च म्हयन्या मेरेन 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिरां उबारतले आनी ते खातीर दर म्हयन्याक 100 आरोग्य मंदिरां उबारपाची मोख दवरल्या अशें दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी सांगलें. इतिहास में परमानेंट नर्सिंग स्टाफ के अपॉइंटमेंट लेटर सरकार के द्वारा बांटे गए हैं. वर्षों से स्टाफ की कमी के कारण दिल्ली के अस्पताल बेतरतीब चल रहे हैं. ना डॉक्टर, ना नर्सिस, ना पैरामेडिकल स्टाफ. आज सरकार ने इन वैकेंसीज की भर्ती के लिए जिस तरीके से इतने छोटे अपने कार्यकाल में बड़ा प्रयास किया और लगभग 1400 नर्सिस को आज अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए. इसके साथ ही बाकी की वैकेंसीज पे भी सरकार जोरों से काम कर रही है. आषाढी एकादशी निमतान महाराष्ट्रातल्या पंढरपुरात वैष्णवांनी विठ्ठलाच्या दर्शनाक गर्दी केल्या. आषाढी एकादशी निमतान महाराष्ट्र फडणवीस हांणी आपल्या घरकान्नी सयत पंढरपुरात विठ्ठलाची शासकीय महापूजा केली. उपरांत वारकरी समुदायातले मानाचे दाम्पत्य कैलास उगले आणि कल्पना उगले हांचो मुखेलमंत्री फडणवीस हांच्या हस्तुकी भोवमान जालो. पांडुरंग आपल्या सर्वांना आपल्या मनातलं ओळखणार आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यापुढे तसं काही मागावंच लागत नाही. पण तरी देखील पांडुरंगांना एकच मागणं आहे की आपल्या महाराष्ट्रापुढची सर्व संकट दूर करण्याची शक्ती ही पांडुरंगाने आपल्याला द्यावी. आपल्याला सगळ्यांना सतमार्गाने चालण्याची या ठिकाणी सुबुद्धी ही पांडुरंगाने द्यावी आणि विशेषतः आपल्या बळीराजाला समाधानी करण्याकरता या ठिकाणी
पांडुरंगाने आशीर्वाद द्यावा अशा प्रकारची पांडुरंगाच्या चरणी मी प्रार्थना करतो। गोंयांतूय आषाढी एकादशी निमतान देवळांनी अभिषेक, भजन, कीर्तन आणि हेर धार्मिक कार्यावळी जाल्यो। सांखळे विठ्ठलापुरांतल्या विठ्ठल मंदिरांत आयज आषाढी एकादशी निमतान भाविकांनी गर्दी केल्ली। गोंयभरांतल्या भाविकांनी सांखळे विठ्ठल मंदिरांत पांडुरंगाचें दर्शन घेतलें। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विठ्ठल मंदिरांत तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आषाढी एकादशी निमतान सांखळे विठ्ठल मंदिरांत पांडुरंगाचो अभिषेक केलो। दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आणि मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी विठ्ठलाचें दर्शन घेतलें। अभिषेक केल्या उपरांत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी प्रसार माध्यमांकडेन उलोवप केलें। गोंयांत तितकेच फेमस आसा आणि त्या निमित्तान गोंयभरांतले लोक हे आषाढी एकादशी निमित्तान जे पंढरपूर वचूंक शकना ते सांखळेंतले हांगासर येता। म्हाका खूब खोस भोगता की ज्या पद्दतीन पायी वारी पंढरपुराक वता त्याच पद्दतीच्यो सांखळे आनी पुराय परिसरांतले लोक पायी वारी घेवन विठ्ठलाच्या दर्शना खातीर आमच्या विठ्ठलापुराच्या ह्या मंदिरांनी एकादशीच्यो हांव समेस्त गोंयकारांक आनी पुराय देशवासियांक हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता। विठ्ठल आमी पळयता की दिसान दीस मोठ्या प्रमाणात आनीकूय भक्तांची वाड जायत आसा। संस्कृतीचें जतन करपी ही आषाढी एकादशी खरोखर मनापासून हांव खूब अभिनंदन म्हणटा आणि त्याच बरोबर आमच्या हांगासर ह्या विठ्ठल रखुमाई मंदिराच्या पुराय मॅनेजमेंट तांच्यांनी खूब बरी वेवस्था ह्या फावटी केल्या, त्या खातीर तांचेय बी खूब खूब अभिनंदन। मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या वेळार प्रसार माध्यमांकडेन उलोवप केलें। आमचे गोपंतकीय भावाक सगळ्यांक हांव आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी देव पांडुरंग हांचे आशिर्वाद, पांडुरंग विठ्ठली देवीचे आशिर्वाद त्या समस्त गोंयकारांचेर आनी समस्त भारतवासियांचेर समस्त जनांचेर लाभचे अशी ईश्वर चरणी प्रार्थना करता। ह्या सांखळी विठ्ठलापूर ह्या जाग्याचेर जे पांडुरंग देवस्थान श्री विठ्ठल रखुमाई देवस्थान जे आसा त्या देवस्थानात आज भक्तांचो असो अमाप असो सांठो आज हांगासर जमलेलो आसा। आयज ह्या स्थळी जे प्रति पंढरपूर अशें मानले जाणारे हे स्थळ, ह्या स्थळी सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत करता। असंख्य अशे भक्त आपली भावना घेवन आयज ह्या प्रति पंढरपूर अशा ह्या स्थळाचेर येवन आमच्या वाळवंटी नदीचेर स्नान करता आणि विठ्ठल रखुमाईचे आषाढी एकादशी निमतान म्हापशा अंसा भाटांतल्या विठ्ठल रखुमाई मंदिर देवळांत खाशेली पुजा जाली। ह्या निमतान भाविकांनी दिंडी आनी मिरवणुकीचें आयोजन केल्लें। मोरजेंतल्या मोरजाई मंदिरांत आषाढी एकादश उमेदीन मनयली। ह्या निमतान अखंड 24 वरांची दिंडी आनी भजनाचें आयोजन केल्लें। वेगवेगळ्या गटांच्यो दिंडी मोरजाई मंदिरांत येवन थंय भजन जालें। ही एक आमची 24 तास ज्याची अखंड अशी आमच्या आपल्या श्री मोरजाई मंदिरात ते भजनी सेवा चालू असता या आपल्या आषाढी आपली एकादशी त्या निमित्तानची। आणि आमच्या गावातले जे संबंध गावातले प्रत्येक ह्याचे वाड्यावरचे म्हणा किंवा 1-2 वाड्याचं मेळान एक असे मेळान जे पार जे आसा ते पार थंय वयतात। पार म्हणजे एक म्हणजे प्रहर 3 वरां थंय वचून ते 3 वरां थंयसर भजन करतात। त्याच्या पयलीं आपापल्या घरा कडसून किंवा आपल्या देवळा कडसून ती प्रारंभ करतात
आता ही जी आमची आता ही आता वारी जी वयता आसा की आमचो पार जो वयता आसा हो आमचो काचोळे वाडा, मुनांग वाडा आणि मरडी वाडा ही सगळी मंडळी, त्या शिवाय त्याच्या बरोबर आमचे हे इतर जे आसात मळेकर वाडा म्हणा किंवा दाबोलकर वाडा किंवा गावडे वाडा ही मंडळी ही सुद्धा आमच्या बरोबर येतात आणि हे सगळे आम्ही उमेदीन त्या ठिकाणी वयता असे पार घेऊन त्या ठिकाणी. मजगती हरमलच्या हरमल पंचकृषी उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी आषाढी एकादशी निमतान दिंडी तसेच हेर कार्यावळीचे आयोजन केले. माशेलांत देवकी कृष्ण देवळाकडेन चिखल कालो उत्सवाक कालच्यान सुरवात जाली. 3 दिसांचो हो आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक उत्सव प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे, पर्यटन संचालक केदार नायक, GTDCचे व्यवस्थापकीय संचालक कुलदीप आरोलकर, श्री देवकी कृष्ण संस्थान समितीचे अध्यक्ष विजय धारवडकर आणि हेर मानेस्त या महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. काल पयल्या दिसा पाककला सर्त जाली. गोयचे समृद्ध दायज दाखोवपी वेगवेगळे शिवराक पदार्थ या सर्तींत वांटेकार जाल्ल्यांनी मांडिल्ले. उपरांत नाचू कीर्तनाचे रंगी या कार्यावळीक मुग्धा गांवकर, ऋषिकेश साने हांचे भक्तिगितांचे सादरीकरण जाले. त्या उपरांत सांजेर नामनेचे गायक डॉक्टर भरत बलवल्ली हांणी अभंग आणि भक्ती संगीत सादर केले. मागच्या 3 वर्षात ज्या अर्थाने हा चिखलकाला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संपूर्ण जगभर आणि त्याचं कौतुक जर झालं तर या चिखलकाल्याचं कौतुक झालं. आणि मला सार्थ अभिमान आहे की हा चिखलकाला माझ्या मतदारसंघामध्ये गेली कित्येक शेकडो वर्षांची परंपरा, त्याच पूर्वजांनी काय बरं रहस्य असेल की या चिखलकाल्याला, हा एक प्रश्न अजूनही उद्भवतो किंवा सहज प्रश्न आज प्रत्येक पर्यटकांना पडला जातो. आणि म्हणूनच आपलं नातं, खास करून शेतकरी कष्टकरी वर्गाचं नातं हे सदैव त्या चिखलाशी असतं. आणि चिखल म्हणजे मला वाटतं जे अत्तर जो असतो, जो परफ्यूम जो असतो, आणि पहिल्यांदाच ज्यावेळेला पाऊस गरजतो बरसतो आणि जो मातीचा वास जो असतोय ना, तो मातीचा वास अत्यंत महत्वाचा. आणि जीवनामध्ये सुद्धा हा मातीचा सुगंध जो आहे, दरवळ जो आहे, तो सुद्धा आपल्याला भरपूर काही सांगतो. आणि म्हणूनच या चिखलकाल्याच्या निमित्तानं संपूर्ण माझा मार्शलचं नाव जगभर प्रसिद्ध आहे. पण हे प्रसिद्ध करण्यासाठी ज्यांनी लहान थोरांनी किंवा आमच्या पूर्वजांनी आज हा महोत्सव किंवा हा उत्सव किंवा चिखलकाला एका भक्त मार्गाने आज ह्याच देवकी कृष्णाच्या पटांगणात होता. पाककला सर्तीत वांटेकार जाल्ल्या बायलांनी सर्तीच्या आयोजना खातीर खोशी उक्तायली. आयज देशभरात अशुरा ए मुहर्रम निमतान ताजिया मिरवणुको काडल्यो. हो दीस प्रेषित हजरत मोहम्मद हांचे नातू हजरत इमाम हुसैन आणि तांच्या वांगड्यांच्या बलिदानाची याद करून दिता, जांणी करबला हांगसर अन्याय, अधर्म आणि अत्याचारा विरोधात संघर्ष करीत आपले प्राण ओंपले. मुहर्रम हो इस्लामी वर्षांतलो पयलो म्हयनो आसून तातूंतलो अशुरा हो 10वो दीस. हो दीस दुख, श्रद्धा आणि समर्पणाचो दीस अशें मानतात. ह्या निमतान देशभरात मिरवणुको काडून आणि हेर कार्यावळी आयोजीत करून आर्गां ओंपतात. ह्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक्स संडलाचेर आपलो संदेश दिताना म्हळां की हजरत इमाम हुसैन आणि हेरांचे बलिदान हांचो धर्मा बद्दलचो मोग दाखयता. बर्मिंगहम हांगसर भारत आणि इंग्लंड देशांमदीं सुरू आशिल्ल्या दादल्यांच्या कस लावपी क्रिकेट खेळाचो आयज निमणो दीस आसा. काल खेळ सोंपलो तेन्ना 3 गडे वगडावन 72 धांवड्यो केल्ल्यो. आयज खेळ सुरू जाल्या उपरांत पावसाक लागून कांय वेळा खातीर खेळ थांबोवचो पडलो.
उपरांत जाल्ल्या खेळांत इंग्लंडान 5 गडे वगडावन 83 धांवड्यो केल्या. इंग्लंडा मुखार जिखपा खातीर 608 धांवड्यो काडपाची गरज आसा. आणि खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. विसवा उपरांत येवकार. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 30.8 अंश उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राझीलांत ब्रिक्स शिखर परिशदेंत जातले वांटेकार. 17व्या ब्रिक्स परिशदेक आयज जाता सुरवात. संवसारीक शासन कार्यावळींत सुधार आनी सैमीक बदलांकडे संबंदीत आव्हानांचेर जातली भासाभास. सहकार मंत्रालयाच्या 4थ्या स्थापणूक दिसा निमतान गुजरातेंतल्या आणंदात उदरगत वावराचो शुभारंभ. निमतान गोंयांतूय जाली कार्यावळ. डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जयंती निमतान तांकां ओपली आर्गां. संविधान सदनाच्या केंद्रीय सभाघरांत डॉक्टर मुखर्जी यांच्या फोट्याक ओपली पुष्पांजली. आनी आषाढी एकादशी निमतान पंढरपुरांत वैष्णवांनी घेतले पांडुरंगाचे दर्शन. गोंयांतूय सांखळे तशेंच हेर सुवातार जाले अभिषेक आनी दिंडी. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.